नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 2 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्ल्या भाव भयणाक कुडचडे पुलिशेन 24 वरां भितर केले अटक। चोर मूळ बागलकोट कर्नाटकांतले। तिळारी धरणाचे दुरुस्ती काम पुराय। शेनवारच्यान तिळारी धरणा सावन सुरू जातली उदका पुरवण। लोकसभेतले 142 खासदारांचे निलंबना आड गोंय काँग्रेसीच्या आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन। भाजपाची देशात हुकुमशाही सुरू आशिल्ल्याचो सगळ्यांचो आरोप। आरजीच्या मनोज परबाचो मोबायल नंबर आपल्या कडेन ना। काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो अजब दावो। आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालेकराची मनोजाचेर टिका। सरकारान इथेनॉल प्लांटाविशीं धोरण स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान ऊस उत्पादकांचे परत 2 जानेराक आंदोलन। आणि आरजीचा आमदार विरेश बोरकाराचो सांग्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव। सांग्यावेल्या पुलाच्या बेगोबेग दुरुस्तीची मागणी। आता खबरो विस्तारान। तिळारी धरणाचे तात्पुरती दुरुस्ती काम सोंपला। हे खातीर आता तिळारी सावन उदका पुरवण शेनवारच्यान सुरू जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या। तिळारी धरणाक 35 वर्सां जाल्या। ताका लागून ह्या धरणाचे दुरुस्ती काम नोव्हेंबर म्हयन्यांत सुरू केल्ले। पिवपाचें उदक तशेंच शिंपणावळीक लागपी उदकाची पुरवण व्यवस्थीत जावची म्हणून उदका स्रोत खात्यान नियोजन केलां अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली। तिळारी धरण आनी ते धरणाचें उदक जें आसा ती नॉर्थ गोंयची लायफलायन जावन आसा। आमकां ज्या दिसा पासून धरण कमिशन केलें त्या दिसा पासून उत्तर गोंयाक उदकाची पुरवण नेहमीच ह्या धरणांतल्यान जायत आयिल्ली आसा। पण ह्या धरणाक आनी विशेश करून धरणाचे कालवे जे आसात तांकां 35 वर्सां पूर्ण जाल्ली कारणान तांची डागडुजी करपाची, तांची रिपेर करपाचे किंवा रिकन्स्ट्रक्शन करपाचे जे वेळ आसा पळय ती आयिल्ली आसा। आनी त्या अनुसार म्हणून आमी सादारणशें एक टेम्पररी रिपेरिंग करचें अशें म्हणून सादारणशी 1 म्हयन्याचो कालावधी दिलो की उदक बंद करपाक। ते गेले म्हयन्याच्या सादारणशें म्हाका दिसता आज तारीख 22 आसा। गेले ते म्हयन्याच्या सादारणशे 27-28 तारखेक उदक बंद केल्लें। ते आज 22 तारीख जावन आसा। फाल्यां सकाळीं उदक सोडटलें। आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसा ते काल वचून आयले थंय आनीक काल रातचे पर्यंत तांचे मेजर जे काम आशिल्लें पयलीं मेजर म्हणजे तशें मोठे मेजर न्ही पूण कालव्याचें काम रिपेर करपाचें हें काल राती म्हणजे आज फांतोडेर पर्यंत सोंपलां। आनी त्यामुळे फाल्यां 23 तारखेक सादारणशें 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटलें। आनीक हे प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही म्हणून। विशेष करून पर्वरी भाग जो आसा पळय पर्वरी भागात उदकाची अडचण जाता ती निवारण जावचें आनी म्हणून 23 तारखेक उदक सोडटलें म्हणजे ते 24 तारखेक रातचे किंवा 25 तारखेक सकाळीं पावूंक जाय जेणे करून पर्वरीचो प्लांट जो आसा तो प्लांट आमी मुखाल्ले 2-3 दिसांक सुरू करूं शकतले। तिळारी न्हंय आसा पयली त्या आनी धरणाचें उदक जें आसा तें उदक आमकां सामकें भरपूर आसा मोठ्या प्रमाणांत। इतलेंच जालें कितें हे नेटवर्क जें आमचें आसा पळय ते नेटवर्क आमचें जुने जाल्ले कारणान विशेष करून कॅनलचे नेटवर्क जुने जाल्ले कारणान ते दुरुस्तीक येता। दुरुस्तीक आयले म्हणटच ताका रिपेरिंग करूंकच जाय। कित्याक ना जाल्यार मध्यंतरी समजा अशें धरा की फटकन कालवो फुटलो जाल्यार मागीर आमचे 10 दीस 15 दीस 20 दीस आमची उदकाची अडचण जावं शकता। आनी म्हणून प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर त्या नदरेन हे रिपेर वस्त घेतिल्ले आसा। दुसरी बाजू अशी आसा की आमी साळ न्हंयचेर जो प्रोजेक्ट घेतात त्या प्रोजेक्टाचें उदक येतलें पयलीं ते तिळारी न्हंयच्यानच येतलें म्हणजे डॅमाचें उदक न्हंयक सोडटलें त्यामुळे कालव्याचो संबंद येवचें ना। एक वटच्यान कालव्याचो उदक येवंक शकतलें दुसऱ्या वटच्यान न्हंयकूय उदक येतलें जें उदक आमी हांगसर वयर लिफ्ट करतले। उदकाची अडचण जी आसा पयली ती मोठ्या प्रमाणांत जरी नासली तरी आसतना म्हजी स्वताचें मत अशें आसा की बागायतदार जे खंय आसात तांकां शेती करपा खातीर उदक कमी प्रमाणांत जायना रॉ वॉटर आनी लोकांक पिवपा संबंदी ट्रिटेड उदक जें आसा पयलीं तें उदक तांकां मेळूंक जाय। कमीत कमी 4 ते 8 वरां तरी प्रत्येक गांवांत हें उदक मेळूंक जाय अशा प्रकारचे प्रयत्न जे आसा पळय ते प्रयत्न म्हजे कडल्यान बी आनी आमचे PWD मिनिस्टर सुदैवान आता PWD मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री जावन आसात आनी त्यामुळे
ह्या प्रकारची तजवीज जी आसा पळय ती तजवीज केली वता नाही. सादारणशे तीन डॅमाची खटपट चलिल्ली आसा. एक आसा तो काजूबळ, दुसरे आसा ते तातोडी, ही दोन्ही धारबांदोडा मतदारसंघात येतात आणि तालुक्यात येतात. तिसरे आसा ते बाणके गवळ, ते म्हणजे शिरोडे गावात येता. गवळ शिरोडा हे 3 जाले. त्या शिवाय आनी 4 डॅमाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा फॉर सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन आनी एनवायरमेंट स्टडी. ही जी आसा पळय ती आसा ती सगळी सातेरी तालुक्या आसा. भांगराची चोरी करपी 2 चोरांक कुडचडे पुलिशेन अटक केली. भाव भयण आशिल्ले हे दोगांय मूळ बागलकोट कर्नाटकची. कुडचडे मार्केटांतल्या एमराल्डा ज्वेलर्स दुकानांतल्यान ह्या दोगांनी 2 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्यो. हे विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात. शुक्रारा भांगराची ऑर्डर दिवपाच्या नावान हात चालाकी करून भांगराच्यो वस्तू चोरपी भाव भयणांक कुडचडे पुलिशेन अटक केल्या. भाव भयण आशिल्ली प्रीती आणि प्रशांत वेर्णेकार ही मूळ बागलकोट कर्नाटकांतली. भांगर करपाची ऑर्डर दिवपाच्या नावान कांकणां आणि हेर भांगराच्यो वस्तू अश्यो वट्ट 2 लाखाचे ऐवज ह्या चोरांनी फारयले. ही बाब शेटीच्या लक्षात आयले उपरांत तांणी ह्या चोरांक सांजे भांगराची ऑर्डर व्हरपाक आयिल्ले कडेन शटर बंद करून धरले आणि पुलिशे कडेन संपर्क केलो. 24 वरां भितर ह्या चोरांक पुलिशेन अटक केल्या. हांव आसा कुडचड्यार पोलीस स्टेशनाचेर आनी कुडचड्यार पोलीस स्टेशनाक गोल्ड थीफ जे आसा ते एक भाव आनी भयण बागलकोट कर्नाटकांतली. तेंचें नांव जावन आसा प्रशांत आनी प्रिती. हांकां 24 वरां भितर सोदून काडपाक यश मेळ्ळें आसा. पोलिसाच्या म्हायती प्रमाणे जी भाव आनी भयणां आसात ही जे येलमार्डा जे ज्वेलरी शॉप आसा ते ज्वेलरी शॉपाचेर भांगर घेवपाक लागून येयल्लीं. भांगर घेता खंय तरी थोडे भांगर तेणी बॅगां घातले आनी भांगराची ऑर्डर दिली आनी तांकां ओनरान सांगलें की सांजचें मेळटलें म्हणून. जेन्ना ओनराक कळ्ळें थोड्या वेळान की भांगर जें आसा मिसींग आसा तेणें कॅमेराचेर चॅक केलें. तांकां दिसून येयलें की हेणें थोडें भांगर व्हेल्लें आसा. सो ती मागीर जेन्ना सांजची येयली जेन्ना ओनरान ती भितर येतनाच शटर बंद केलें आनी पोलिसांक फोन केलो. आतां पोलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी तेंचे 380 कलम आसा ते लायिल्ले आसा आनी फुडलो जो तपास आसा ते कुडचडे पोलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. लोकसभेतल्या 142 खासदारांचे निलंबना आड गोंय काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर धरणे धरले. हे धरण्यात काँग्रेसी वांगडा इंडिया आघाडीतले आम आदमी पक्षा सयत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना तृणमूल काँग्रेस वांटेकार जाल्ले. भाजपाची देशात हुकुमशाही सुरू आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार सगळ्यांनी केलो. आमचे जे मोस्ट सिनियर MLA आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे, I believe that he has also given a statement that you cannot silence the voices of the opposition. ही हत्या जाल्या, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी आमकां विधानसभेंतूय दिसता. कित्याक जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आज जोड 1 वर्स जालें कांयच डिसिजन स्पीकर दिना on the disqualification petition of the 8 defectors. And it has been seen ye approach jo speakeracho in the states ruled in the BJP, their approach of this dictatorship, they are acting at the behest of their party leadership in Delhi. So we condemn this. sabheche hanka suspend kele आणि सस्पेंड करपाचे कारण कितें की ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी जी जाली पार्लमेंटान. जे बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की तांच्याच एका खासदारान जे पासीस दिल्ले तो मनीस भितर आयलो, गॅलरींतल्यान उडी मारली आणि थंय एक हॉस्टेज अशें सिच्युएशन तयार जालें. सो ताजेर सगळ्या खासदारांनी सांगले की होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्र्यान ताजेर उलोवचें. पूण हे दोगूय जाण पार्लमेंटान उलयले ना. उलटें जालें कितें की जे खासदारांनी जे डिमांड केलो की तांणी उलोवचें तांकांच सस्पेंड करून उडयले. सो खंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या, खंय तरी आज लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदतां की तुमी कितलेय जरी प्रयत्न केले, लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केले, खासदारांक सस्पेंड केले. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काडिल्लो, मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले तेन्ना इल्लिगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका
खासदार म्हणून तांणी काडून उडयल्लो पूण परत ताका कोर्टान रिस्टेट केलो. सो आज हे माहोल राज्यान तशेंच देशान म्हाका दिसता लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जावन आसा. ज्या एमपीनी गाळी मारल्यो एका विशिष्ट धर्माच्या मनशाक वेगवेगळ्या तरेन कितें कितें उद्देशून म्हळें त्या मनशाक सस्पेंड करना, पण प्रत्येक जो ओपोजिशन लिडर्स आसा जे ओपोजिशन एमपीज आसा तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून. ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5 फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपाक पार्लमेंटान. अशा वेळार ते फ्लेअर पावले कशे भितर हाजेर अमित शाह कांय उलयना, हाजेर भारतीय जनता पार्टी कांय उलयना. पण जेन्ना प्रश्न केलो गेलो ह्या विशयाचेर की हाजेर भाश्य जावचें कित्याक जालें, ही सेक्युरिटी इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ प्रायम मिनिस्टर, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ देअर कॅबिनेट मिनिस्टर, इट इज सेक्युरिटी ऑफ आवर नेशन्स प्रायड. इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सेक्युरिटी जी ब्रीच जाली that put India to shame. The biggest temple of democracy was under threat. अशा वेळार जर प्रश्न विचारूंक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक लज कित्याक दिसता, भारतीय जनता पार्टी एमपींक भायर कित्याक काडटा हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी तातल्यान एक गोष्ट आमकां दिसून येता की कितें तरी वेगळें करपाचें आसता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या उपरांत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाचें आसता. म्हणून काय ही कॉन्ट्रोवर्सी तांणी स्वताहून क्रिएट केली हें दिसून येता. तेन्ना आमचोय भारतीय जनता पार्टीक प्रश्न आसा. From India Alliance, you are fearing us. You are fearing every opposition leader. You are fearing that you are losing grounds in 2024, and that is why you are doing this, just to put a scare among all the India Alliance. Nothing is going to happen. We are here together. We are going to be together, and we are going to be together for future of India, and that is why we have named ourselves India. Jai Hind. आरजीच्या मनोज परमाचो नंबर आपले कडेन ना असो अजब दावो काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केला. जाल्यार आरजीचो खरो अजेंडा कितें तो आतां गोंयकारांक कळपाक लागला म्हणून आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालेकराचे भाष्य पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. काँग्रेसीचो अमित पाटकर आनी आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार दोगूय आरजीच्या मनोज परबाचेर चडाई करपाची एकूय संद सोडिनात. मनोजूय ह्या दोगांयचेर बरीच टिका करता. शुक्रारा काँग्रेसीचे लोकसभेतल्या खासदारांक केल्ल्या निलंबना आड आंदोलन जाले. ह्या आंदोलनात सगळ्या विरोधी पक्षांनी वांटेकार जावचे म्हूण अमित पाटकरान उलो मारिल्लो. गोवा फॉरवर्डाचो विजय पावलो ना कित्याक तर तो खंय गोंया भायर आसा, ताचो तेंको आसा म्हूण अमित पाटकरान सांगले. मागीर उरलो प्रश्न आरजीचो. आरजी कित्याक वांटेकार जावंक ना काय म्हूण विचारल्यार अमित पाटकर म्हणपाक लागलो आमदार विरेश बोरकाराक मेसेज केल्ली, फोनूय केल्लो, मात ताचो प्रतिसाद मेळूंक ना. मनोजाक कित्याक सांगले ना जाल्यार अमित पाटकरान अजाप दावो केलो. आरजीच्या मनोज परबाचो खंय अमित पाटकरा कडेन नंबर ना. अमित बाब, आता तुमच्या बरोबर गोवा फॉरवर्ड पावंक ना, सो अशें तुमी आरजीपीक हें केल्लें, इन्वायट केल्लें हिंगा येवपाक? की हांवें काल पर्सनली तांचो आमदार विरेश बोरकाराकूय फोन करपाचो प्रयत्न केलो. ताका हांवें मेसेजूय घातिल्ली की टुडे खंय तरी आज डेमोक्रेसीचो मर्डर चल्ला. सो आमी सगळ्या एका आवाजान जे इंडिया अलायन्स जे आमी फॉर्म केला टू फायट अगेन्स्ट दीस करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट, वी हॅड गिवन एन इन्विटेशन. आय डोंट नो वाय ही हॅज नॉट कम, but regarding Goa forward he has extended the support. They Goyan na reason, that's why they couldn't come. But मनोजाक कॉल करून आम्ही विरेशाक केल्लो, मनोजाचो नंबर ना पावलो. मनोजाचो नंबर ना जाल्यार असल्यानी इंडिया आघाडी जावपाक शकतली काय कितें म्हूण अमित पाटकराक प्रश्न विचारल्यार ताच्या मजतीक आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार धांवून आयलो. तुवें जे पॅटर्न म्हणला पळय, आतां मनोजाचो नंबर आमकां विचार तुका. मनोज पयलीं कोणाचो फोन उबारता जाल्यार कळपाक जाय. मनोजाचो पॅटर्न खबर आसा तुका? प्रत्येक व्हडल्या इलेक्शना कडेन मनोजाचो पॅटर्न पळय. पंचायत इलेक्शना कडेन, जिल्हा पंचायत इलेक्शना कडेन तो पॅटर्न वेगळो जाता. आनी व्हडली इलेक्शना ज्या जाग्यार बीजेपीक फायदो जावपाक शकता पळय त्या वेळार तो पॅटर्न बदलता. लास्ट टायम मनोजाचो स्टेटमेंट सकाळी आशिल्लो की आपूण इफ इंडिया अलायन्स अप्रोचीज मी आय विल थिंक अबाउट इट. विदीन 1 hour, 1 वराच्या वेळार तो म्हणटा आय विल गो फॉर लोकसभा इलेक्शन ऑन माय ओन. 10% मतां, तांची 22% मतां, आमची 7-8% मतां ही एकठांय जाल्यारूच 32 स्कॉट्स जाता. एक कोणाक कळपाक जाल्यार मॅथमॅटिक्स शिकपाचें ना. ते गणित जर केलें जाल्यार वॉट इज द आयडिया ऑफ दीस आरजीपी इज अंडरस्टूड. आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मोर दॅन दीस. इंडिया अलायन्स इज टुगेदर. All the political parties as far as Goa is concerned who have their MLAs and who don't have their MLAs in the assembly are together for this Lok Sabha election and for future also. एकंदर पळयत जाल्यार दोनूय अमित आनी मनोजाचे कितले वांकडे आसा ते सगळ्यां मुखार आयले. मात नंबरूच ना म्हणप हे अमित पाटकराचे विधान मात सामके अजापाचे.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. इथानॉल प्लांटाविशीं सरकारान धोरण स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्यान 2 जानेराक संजीवनी साखर कारखान्यात सामकार बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकाऱ्यांनी दिल्या. ऊस उत्पादकांनी पीक घेवप काय ना असो प्रश्न सध्या आमचे मुखार उबो रावला. सरकार फक्त आश्वासनां दिता, प्रत्यक्ष मात कांयच करिना असो आरोप संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी केला. आम्ही फाटी मिटींग घेवन हांगासर जेन्ना आमची मागणी जी सरकाराक धाडली तेच्या आजून आमकां ठोस पावल म्हणटा मेळना. त्याच्यानंतर आम्ही सुवात भाई कडेन गेले, 4-5 फावटी सुवात भाई कडेन गेले. तेणी आमकां बरें प्रोत्साहन दिलें, जातले करून. परत आमी आमची सुविधा समिती कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. परत तेणी सांगलें आपण सीएम कडेन अपॉइंटमेंट घेता. पूण अजून पसून आयज पर्यंत कांय ना. हे गोष्टी जाल्या ते 1 म्हयनो. तर आयज शेतकऱ्यांचें अशें जाल्लें आसा, ऊस आतां लावपाचो काय ना ह्या फुडें, कितें तेंची जी 5 वर्सां दिल्ली ती आतां 5 वर्सां सोंपत दिल्लीं आसा. आनी आतां फुडें शेतकऱ्यांचें कितें भवितव्य ह्या हितून आमकां आतां भंय जाल्लो आसा. कित्याक आमकां आतां शेतकरी म्हटल्या उपरांत आमकां कोणूच सद्याक आमकां दाद म्हणजे कोणूच लागीं घेयना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज मिटींग आपोवचो म्हणल्यार आतां फुडें आमकां कितें तरी हेजेर उपाय करचो पडटलो. फॅक्टरी जेन्ना आमी सरकारार गेले तेन्ना फॅक्टरी स्टार्ट आपूण इथॉनॉल करतो म्हणजे आमच्या हेजेर आसा ते आमकां ते हे दिल्ले आसा रिपोर्ट नोटिफिकेशन त्या हेजेर दिल्ले आसा. तेन्ना आमी त्या प्रमाणे सरकाराचे विश्वास दवरून आमी आयज पसून सरकाराचो विश्वास दवरीत आसा आनी ह्यान फुडें दवरलेलो आहा. पूण तेन्ना आतां आमी इथॉनॉल जायना म्हणून आमकां जेन्ना सीएमान जालें तेन्ना पार्टी हाडून दी म्हटली, तेन्ना पार्टी हाडून दिली बी आनी ती पार्टी आमची बरी आसली पार्टी आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले. त्या प्रमाणे आमी आशा धरलेली एक सगळ्या शेतकऱ्यांकूय सांगलें जातली फॅक्टरी अशें म्हणून हे केल्लें. पूण अजून सुद्दां ती आमी त्या पार्टीचे पेपर दिले तेजें अजून उत्तर आमकां कांय मेळना. सगळे भितर कितें तेंच कळना आमकां. म्हणून हांवें परत कॉन्टॅक्ट करीत आसा पूण आमकां अजून हें मेळना. आमचे शेतकरी आमकां आतां विचारता तुमी आतां कितें चल्लें ना, फुडें कितें चलता, आमचो ऊस कितें करपाक, लावपाचो काय ना. म्हणजे आमचे कडेन उत्तर ना सद्या. म्हणटून आमी एक आतां शेतकऱ्यांक उलो मारपाचो केला की आमी 2 तारखेक आमी आतां धरणे आंदोलन करपाचें आसा. तें आमची जी मागणी आसा ती परत सरकारान ती आयकोन आमकां बेगींतल्या बेगीन सोडोवची. कित्याक आमकां इथॉनॉल प्लांट जाल्लो जायो किंवा ती फॅक्टरी कशी चलया. पूण आमकां एकदां शेतकऱ्यांक हांगासर कितें तरी आमचें पोट भरपाक एक हें योगदान मेळपाक अशें जावपाक जाय. नाजाल्यार आमी शेतकरी हें जावपाक जाय. कित्याक आमकां कोणूच हें मेळना. आनी 2 तारखेक आमी धरणे आंदोलन सामकें नक्की ठरलेलें आसा. तेन्ना म्हाजी सगळ्या शेतकऱ्यांक कळकळीची विनंती आसा की 2 तारखेक सगळ्यांनी उपस्थित हांगासर रावचें. आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराचो सांग्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. सांग्यावेल्या पोरण्या पुलांची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हणून विरेशान मागणी केल्या. पुलाक कठडो नाशिल्ल्यान जामगाळ नेत्रावळी पुलार जाल्ले एक्सिडेंटांत तरणाट्याक न्हंयत पडून मरण आयिल्लें. आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान सांग्यावयल्या आरजी कार्यकर्त्यांक घेवन भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. सांग्यावयले पोरणे पुलाची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण आरजीची मागणी. फाटल्या बुधवारा सांग्यार जामगाळ नेत्रावळी पुलार एक्सिडंट जाल्लो. पुलाक कतडो नाशिल्ल्यान एक्सिडंटांतल्या तरणाट्याक न्हंयत पडून मरण आयिल्लें. हांगा तुमकां आतां हो इतली एमर्जन्सी आसा थंय तुमी आतां लोक मरत आसा. आतां म्हाकाच सांग लोक मरत आसा, कोण जबाबदारी? तुमी आतां म्हणटलो इस्टिमेट केला, आमी इस्टिमेट फुडें धाडला, फुडें ते पळयतले. पूण तुमी खंय ना खंय ती फॉलोअप करूंक जाय न्हू. तो येतलो एवरीडे, तो आपणाचें काम धंदो सोडून सदांच फॉलोअप करतलो. डिपार्टमेंट कित्याक आसा तो फॉलोअप करतना स्टाफ सगळ्याक कमी आसा. हांव तुमकां सांगता तुमकां स्टाफ कमी आसा म्हाकाय खबर आसा. पूण स्टाफ कमी आसा हो रिजन दिवंक शकना तुमी. जेन्ना सरकारी तुमी आतां हें आसा तुमी स्टाफ कमी आसा म्हणून दिवंकूच शकना. ते आपूण एक सांगितलें म्हाका सांगता आतां तेजो जो हें आसा रिपोर्ट आसा हो प्रायोरिटीचेर तुमी घेवपाक जाय. प्रायोरिटीचेर सामको प्रायोरिटीचेर. बाकीची तुमची कामां आतां हें आसा तें आसा हितून कसो कितलेच जाण मेले आयज काल पासून तो भुरगो बाबडो मेलो तेंची फॅमिलीचेर आयज कितें वयता आसतली. विरेश भाऊ आतां तेणी तुमी तांकां मेवळे तेणी कितें आश्वासन दिलां आनी तेणी एक तुमकां सांगलां की स्टाफ तांकां शॉर्टेज आहा म्हणून. तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता? पळय स्टाफ शॉर्टेज आसा म्हण ती एक्सक्यूज दिवपाक शकना आमी. कित्याक हें प्रायोरिटीचें काम आसा. आनी जेन्ना स्टाफ शॉर्टेज समज आसा आतां म्हाकाय खबर आसा स्टाफ खरंच शॉर्टेज आसा आनी PWD म्हणटा आमी घेतले मात अजून पर्यंत ते घेयना. पण स्टाफ शॉर्टेज आसतना तुमी समज ही स्मार्ट सिटी करपाक शकता. स्मार्ट शॉर्टेज आसतना तुमी नॅशनल गेम्स करपाक शकता. स्टाफ शॉर्टेज आसतना तुमी इफी करपाक शकता. स्टाफ शॉर्टेज आसतना तुमी आनी खंयचे जे इव्हेंट्स आसा व्हडले व्हडले इव्हेंट्स तुमी करीत आसता, मिटिंग्यो तरी घेयत आसता आनी त्या मिटिंगे टायमार तुमी सगळे रस्ते घालीत आसता.
समज हो जो एक्सक्यूज आसा पळय हो एक्सक्यूज तरी आमी आयकुपाचे ना. कारण अशें जाल्लें आसा की बाकीचे सगळे जाता स्टाफ शॉर्टेज आसतना, पण हें जें काम जें प्रायोरिटीचें काम आसा जें लोकांक सारकें बऱ्या खातीर आसा, लोक फाल्यां एक्सिडेंट जावन मरोंक शकता हेजेर कोण पळयना. बट पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जे आसा ते असले इव्हेंटाक तुमी रोखडेच घेता आनी हेका असले हांकां पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल खंय गेले ते पोस्ट अशें जाल्लें आसा. बारीक सामान्य लोकांक जे सांगे सारके गांवांचे हे लोक आसा तांकां खंय ना खंय हे बारीक थंयच रावा तुमी मरतना मरा म्हणटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. हांव सीएमा कडेन उलयतलो, हांव जो PCA आसा तेजे कडेन उलयतलो आनी जो कन्सर्न ई कडेन ऑलरेडी हांव उलयल्लो आसा आनी ताकाय सांगलेलें आसा फायल खंय आसा म्हाका सांग म्हणून हांव प्रोसेस करतलो. कित्याक अशें जालां की फॉलोअप करप ना, काय करप ना, थंय दवरप सुजागार आनी म्हणटा फायली येयल्यो परत अशें जावपाक जायना. तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें की ही प्रायोरिटीची फायल आसा, हेका लागून ही जी फायल आसा तितून तेजे पयलू एक्सिडेंट जावन लोक मेल्ले आसा हें खंय ना खंय ते नोटान बसून बरोवपाक जाल्लें. पण हें हांव नको बरयला काय म्हणून, पण खंय ना खंय हें प्रायोरिटीचें जावपाक जाय. सांग्यावयल्या सगळ्या पुलांची पळोवणी करून मामलेदार कचेरेक म्हायती दिल्या तरी सरकारी यंत्रणा सुस्त आसात म्हण आरजीचो सांग्यावयलो अध्यक्ष गिल्बर्ट फेर्नांडिसाचो दावो. लास्टा एक असो इन्सिडंट जाला की आख्खी फॅमिली एक गाडी घेवन तारपंड्यार ब्रिजान भितर वचोन ती सगळी मेली, तिगायनी मेली. तेजे उपरांत नेक्स्ट डे हांवें करेक्टीव एक्शन म्हूण एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन प्रेसिडेंट सांगे ब्लॉकाचो नेक्स्ट डे वचोन हांवें कलेक्टराक लेटर केलें. कलेक्टरा कडेन बसलो, हांव मिटींग केली कितें करपाचें. कलेक्टरा कडच्यान जें कितें आयडियाज घेवपाची घेयली कलेक्टर म्हणून तूं एक काम कर सगळे आख्खे सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी एक रावंड मार आनी खंयची ब्रीज पळय डेंजर कंडिशन आनी तेजो आपल्याक डेटा दी म्हणून. सो नेक्स्ट डे हांव पर्सनली आख्खे सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी वचोन आख्खे ब्रीज हांवें पळोवणी केली सगळे ब्रिजां. ते ब्रीज अशे काल गोमंतक टीव्हीन एक न्यूज दाखयली जामगाळ पुलाची. जामगाळ पुलार पयर एक 50 वर्साचो दादलो रमाकांत गांवकर हेजे पडून मृत्यू जाल्ले उपरांत आमी वचून ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो कशी मृत्यू जाला, पुलाची परिस्थिती कितें आसा ही दाखयल्ली. आनी ही जी न्यूज आसा ती गोंयभर पसरतकीर आयज रिव्होल्युशनरी गोवन जी पार्टी आसा जे विरेश बोरकार तेंचे आमदार आसा तेणी आयज हांगा PWD सांग्यार मामलेदार ऑफिसाक येवन जे ही आसा तांकां घेराव घातलो आनी तांकां प्रश्न विचारले की अशेंच जे 5-6 ब्रिजाची नांवां फायलीर आसलेली ती कित्याक पेंडींग उरल्या, ते ब्रिजाची परिस्थिती एकदम बिकट आसा जाल्यार ते पुलाचे रिपेरींग वर्क कित्याक जायना, ते नवे पूल कित्याक जायना, कित्याक लागून ही कामां वळटा. जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर ना जालें आनी मागीर विरेश बोरकारान ताका फोनार उलयतकीर बी ते म्हणपा स्टाफाची कमी आसा, तशेंच कामां आसा ती टायम पळयल्ली आसा, इन्स्पेक्शन केल्लें आसा जाल्यार इन्स्पेक्शन जावन सुद्दां कामां कित्याक पेंडींग आसा अशें तेणें प्रश्न विचारले. आनी मागीर विरेशान तांकां एक शिटकावणीशी दिली की जाता तितले बेगीन हेजे पूल आसात ते खंय तरी कंप्लीट जावपाक जाय. आनी जेन्ना ईन तांकां आश्वासनी दिल्लें आसा की आमी जे पूल आसात हे तुमी जी नांवां दिल्ली आसा ते पुलाची इन्स्पेक्शन करतले आनी इन्स्पेक्शन थोडें जाल्लें आसा आनी तांकां रिपेर करपाचें काम आसा ते बेगिना बेगीन करपाचे प्रयत्न करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश सतरकर. तिळारीच्या कॅनलाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान तशेंच पावसाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान फाटल्या 15-20 वर्सां सावन शिवोलची शेतां पडींग उरल्यात म्हणून थळावे शेतकारांनी हुस्को उक्तायलो. ह्या प्रश्नाची गंभीरताय लक्षांत घेवन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ह्या शेतांची पळोवणी करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. मिनिस्टर असेंब्लीने आमकां प्रॉमिस दिल्लो तो शेताचें काम करतलो, टिलरी रेगेचें रिपेर करता, अजून कांय फातर लागना आनी 20 वर्सां जालीं शेतां पडींग आसा. 20 वर्सां आमी आमचो लोक हे सारें घालीन आसतना शेतां रोयतालो कितले एकच म्हणून हांव नको आनी वांयंग गाडी हांगासर आनी खूब आख्ख्या गांव दिसतेच ते करताले, एक्स्ट्रा आहा ते इकून खाताले, उरलेले पोटाक खाताले. 20 वर्सां जालीं हे टिराली बांदलेल्या शेतांक हेल्प करचे भाशेक ताणें शेतांचे पाड घातले. ते केन्ना लीक जाता आज कोत्यान ते कोणें स्टॉप करूंक ना. जेन्ना आमचे सोडयांचे ग्राम सभा वॉक केलो की हे कोण आमचें पाड केलां ती जमीन सामकी करची, लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिवचें इतल्या 20 वर्साचें म्हणून तेन्नाच की मिनिस्टर बाब आमचो आयज येवन केला. कितें जातालें तें आमी नोको पण आमी मागता तेचे कडेन एक नदर मातशें आमच्या गांवचें आनी ती शेतां नॉर्मल करची, पत्तीन आसलेले भाशेन करची, शेतकार रोवन आपणाचें कितेंय खावपाचो आनी आमी कॉम्पेन्सेशन मागना तिलारी कडेन ते फावो ते भाशेन लोकांक दिवपाचें. आमी लिंक रोड बांदून सुद्दां शेतां करतालीं
मागीर तेचे कान पुरवले आनी उदक वचोना जालें. कित्याक उदक चड जालें, लीक पाजरतालें तें तिलरीचें उदक आनी शेतान देंवतालें आनी तें सकयल वचना. But now new road is come up. Now new road is come up. New road is come up, but still they have kept the way. वाट दवरल्या तेणें उदक वचोंक म्हणजे फावो ते भाशेन करूंक ना. तो मेन सोर्स तिलरीचो बंद जालो बाबा. आमची शेतां सामकी जावची, उदक देंवचेंच ना आनी सगळे प्रॉमिस खंयचोय मंत्री येवं ते कागदार उरतले आनी कांय जावपाचें. सेकंडली हांगा एक 200 शेतकार आमचे सोडयांचे थंय शिवोली मारनाचे 15-20 वर्सां जालीं हे शेतां लायना बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम. सो आतां आमच्या WRD मिनिस्टरान आमी असेंब्लीन हो क्वेश्चन घातलेलो आनी त्या प्रमाणे WRD मिनिस्टरान सांगलेलें आपूण येता सायटीर येता आनी चॅक करता थंयच. दिस इज हीज कमिटमेंट. सो आयच्या दिसा इतल्या बेगीन येवन सगळे इन्स्पेक्शनूय केला आनी फुडलें इन्स्पेक्शन करतलो आनी ताणें उतर दिला. ही हॅज प्रॉमिस्ड द फार्मर्स हियर की बेग्याचे बेग्यान कामां आनी आमच्या शेतकारांक जे शेतां पाड आहा दीस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम. कित्याक आनी पोटाक घरा वचोन पेज म्हूण जेवतले जाल्यार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.